नमस्कार. आयच्या ब्रेक अवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. अधिवेशन सोंपपा पावलां. सोमाराचो एक दीस उरला आनी त्या दिसाक एक वेगळे तरेचो ब्रेक अवर घेवन आमी तुमचे मुखार येवपाक पळयतात. पण आयचो ब्रेक अवर आमी दोन पत्रकारांक घेवन करतात, कारण 3 आठवडे जाले कोणाचो कितें परफॉर्मन्स आसा. एक फाटलें अधिवेशन जेन्ना ल्हानशें जालें तेन्ना ती नवी आशिल्ली विधानसभा. आज ती तितली नवी उरली ना, पण प्रत्येकाचो परफॉर्मन्स जज करपाक इतलो वेळ आनी उदक म्हाका दिसता मांडवी पंचान व्हांवन गेला. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजूबाब नायक. स्वागत. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता, कारण तूं दर दिसा विधानसभेक वतालो, थंय कितें चल्लां तें पळयतालो. कितें दिसलें हे अधिवेशन पळोवन? विरोधकांची परिस्थिती कशी दिसली? दुर्दैव दिसता सांगपाक की विरोधकांची परिस्थिती कशी दिसली. विधानसभा निवडणुकीनंतर सगळ्यात जास्त आमदार येऊन सरकार स्थापन न करपी काँग्रेस या असेंब्लीन त्यांच्यानी असो एक आव हाडलेलो की ह्या फावटी आमी सरकाराक आनी स्वस्त बसोंकूच दिवचे ना, आमचेर केदो व्हडलो अन्याय केला, सगळ्यात जास्त जागा आमच्यो आसून आमकां सरकार करूंक दिवना, फटिंगपणान सरकार केला. पयल्या दिसा पासून सरकाराक धारेर धरतले अशें एक चित्र तयार केलें. पहिल्याच आठवड्यान एक सर्क्युलराचो, म्हणजे सादो विषय तो सर्क्युलराचो, त्या विशया वयल्यान वेलान वचप, बहिष्कार, आपले सभात्याग करप असो प्रकार जालो. आणि जशें जशें आतां असेंब्ली फुडें वचपाक लागल्या तशें तशें सगळेच विरोधक चीफ मिनिस्टराच्या प्रेमान पडले काय कितें अशें आतां दिसपाक लागला. म्हणजे तेंची ती धार तर सोंपलीच, विशय मांडपाची इच्छाय सोंपली, आणि आता ते चीफ मिनिस्टर सांगतात तशी तकली हलयतात अशी परिस्थिती. सध्या तलवारच ना. तलवार तर नाच. तलवाराची तर तू गोष्टच काढू नका, कारण तलवार काढण्या इतको अभ्यास करपी विरोधकांना एकूय मनीस ना. आणि हे चित्र पळोवपाक खूप विचित्र दिसता, कारण भाजपाक आणि विशेष करून मनोहर पर्रीकाराक विरोधकान असताना विरोधी पक्ष नेतो म्हणून कामगिरी आम्ही पत्रकारांनूच पळयला की कशा पद्धतीन सरकाराक वेटीस धरप असता विरोधकांनी. पूण दुर्दैवान आयज अशी परिस्थिती जाल्या की विरोधक आसात 16 आसात संख्येन, 17 आसले ते एक कमी जालो 16. पूण ह्या 16 जाणांच्या विरोधकांचे युनिटी म्हणटा ती अजिबात दिसोंक ना, अभ्यास ना. आणि म्हणजे सगळ्यात व्हडलें सेशन एक्चुअली अर्थसंकल्पीय सेशन. पूण ह्या सेशनान जर तेंच्यांनी लोकांचे प्रश्न मांडपाक आणि वेगवेगळ्या महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपाची ही संधी सोडप हे आमच्या जनतेच्या दृष्टीन अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट. काँग्रेसीक तुम्ही खूप बरे वळखतात. कितें दिसता हें पळयतकीर? पळयलें न्ही, ह्या वेळार सामके रथी महारथी काँग्रेसचे विधानसभेन आसात. राणे आसा, लुईझीन, दिगंबर, सुभाष. रथ खंय हा न्ही, हे सगळें पळयत जाल्यार दिसता न्ही की दे आर नॉट सिरियस. विधानसभा अधिवेशन, किशोरान बरें सांगलें की विधानसभा अधिवेशन लोकांचे प्रश्न मांडपा खातीर आसता. सरकाराक तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर एक दबाव दवरून आपली कामां, लोकांची कामां, गोयची लोकशाही आनीक मुखार व्हरप हाजे खातीर काम करप आसता. पूण जाता तें अशें की हे सगळे म्हाका दिसता फक्त सरकारान रावन काम करूंक शकतात. राणेचे तर आमी कर्तृत्व ह्या विधानसभेन पळयलां. जेन्ना तुवें सर्क्युलरचो विशय काडलो, सर्क्युलरचो विशय बाकी लोकांनी सभात्याग केलो, राणे भायर सरना वयल्यान आपल्याच लोकांक दोश दिता. ताजे नंतर पूण राणेच्या कंपॅरिजनान बाबू कवळेकराचें परफॉर्मन्स कितलेशें बरें आसा. तो उबो रावन उलयतालो, दुसरे चर्चिलान उबो रावन उलयला, मागीर इजिदोर, हे 3 जर सोडले, एलेक्स रेजिनाल्डान पळयलो, तो अभ्यास करनासतना उलयता. ताजे कडेन एक धाडस आसा उबो रावपाचें, प्रश्न विचारपाचे, पूण ताजे फाटल्यान चिंतन, अभ्यास ना. बाकीच्या लोकां कडल्यान आमकां ही अपेक्षा आशिल्ली. लुईझीन येदो व्हडलो सामको. आतां दिल्लीचें राजकारण पळयलां. दिगंबर कामत सबंद सरकारांतले वेगवेगळे पॉयंट जाणा. आतां एक बारीक उदाहरण म्हणजे टुरिजमाचो विशय. टुरिजमान जे कितें प्रश्न येतले, लीज, लँड लिजाचेर दिल्या, त्या संदर्भात अभ्यास करून येवपा जाय. संशोधन, म्हणजे आमी बाबू नायकाक पळयला विधानसभेन परफॉर्म करता आसतना, जल्मीक पळयला, रमाकांत खलप. म्हणजे हे लोक ज्या पद्दतीन खंयचोय प्रश्न आयलो, प्रश्न 15-15 दीस पयलीं हे तांकां प्रश्न मेळिल्ले असतात. वेळ अभ्यास करपाक, ताचेर संशोधन करपाक. विरोधी पक्ष हांचें काम फकत विधानसभेन उलोवप अशें न्ही. हो प्रश्न येतकीर ताच्या खोलान वचून इन्व्हेस्टिगेशन करून सरकाराक एक्सपोज करपाची, अभ्यास करपाची वृत्ती ना. टॉप 3 परफॉर्मर्स कोण विरोधकांतले? म्हाका लज दिसता सांगपाक. आतां राजू बाबान सांगलें तशें की काँग्रेसीन लुईझीन फालेरो, रवी नायक,
दिगंबर कामत, प्रतापसिंग राणे हे माजी मुख्यमंत्री, ज्यांच्यानी ऍडमिनिस्ट्रेशन पळयला, ज्यांका विषय समजता, यांच्यानी खरें म्हणजे लीड घेवपाची गरज आसली. पण दुर्दैवान आज अशी परिस्थिती असता की तांणी जशें सांगले तशें बाबू कवळेकर हो जरी धाडस त्यांनी दाखयला बऱ्यापैकी, विशयी तो मांडटा, पण अभ्यास आणि एक विषय लावन धरपाची, सरकाराक कन्विन्स करपाची एक जी हातोडी जाई ती बाबू कडेन दिसना. इजिदोर फर्नांडीस काय प्रमाणात, कारण तो अनुभवी आहा, ह्याच्या पयलीं तो अधिवेशनान असलो, त्यामुळे तो एक विषय मांडटा. अलेक्स रेजिनाल्ड तुम्ही सांगले तशें की त्याचे फक्त धाडस उबे रावन सरकाराक आव्हान दिवपाचें, त्याच्या विशया फाटल्यान कसलोच अभ्यासाचो एक हेच ना. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो जो विषय असलो त्या विषयाचेर कॉलिंग अटेन्शन रवी नायकान हाडलें, आणि ते कॉलिंग अटेन्शन वाचतानाच रवी नायकाची जी परिस्थिती झाली ती पळयत जाल्यार रिव्हर नॅशनलायझेशनाच्या विशयाचो येदो व्हडलो विषय सरकाराक कोंडीन धरपाक विरोधकांच्या हातीन असलो, तो त्यांच्यानी इतलो पचको करून उडयलो की लोक, ऐकणारे लोक सुद्धा म्हणटले अरे रिव्हर नॅशनलायझेशन विशयान कांयच ना मरे. ऍक्च्युली तो विषय अभ्यास पूर्ण त्यांच्यानी मांडूंक जाय की बाबा ह्याचे परिणाम कशे जावं शकतात. चीफ मिनिस्टरान तांकां सांगलें ना आमच्याच अधिकारान उरतले, आमी MOU सायन करतले, ते फक्त चॅनल हे करपाक, साफ करपाक आणि हे करपाक, तुझे ड्रेजिंग करपाक. अरे ड्रेजिंग करपाक आणि चॅनल करपाक म्हणजे कितें, म्हणजे थंयसर त्या रिव्हरासून तुझे नॅव्हिगेशन सुरू जातलें. तर नॅव्हिगेशन सुरू जायत जाल्यार कितें जातलें हेचेर कोणूच ना, कसले जातलें. ही परिस्थिती आयज तेंची. म्हणजे विषय वेगवेगळे आहात, व्हडले व्हडले विषय आहात, पण ती मांडपाची हे ना. आणि म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका दिसलेलें की लुइजीन फालेरो, जशें राजू बाबान म्हटलें की लुइजीन फालेरो आणि दिगंबर कामत हे दोनूच मनीस. प्रतापसिंग राणे इज अ सिनियर मेंबर, पण त्यांनी जास्त काळ आपल्या कारकिर्दीत केन्नाच विरोधान काम करूं ना, आणि त्याचे विषय असले. राण्याक बेनिफिट ऑफ डाऊट बी दिता तुम्ही. बेनिफिट ऑफ डाऊट अळम्याचो विषय काढलो. लोकांक अळमी, गांवठी अळमी आवडटात. ही अळमी संशोधन करून मोठ्या प्रमाणात ताचे पीक कित्याक घेता. अरे हो 40 वर्सां 45 वर्सां जिखून येता, ताजे कितलेशे टर्म मुख्यमंत्री आहा, एग्रीकल्चर आपल्यालो विषय म्हणटा, आपण शेतकरी म्हणटा, आणि असले काय करू ना. असले प्रश्न राणे स्वतः खंयचोच अभ्यास करना, अक्षरशः हात आले. चीफ मिनिस्टर जो आसा आमचो सध्याचो मनोहर पर्रीकर, हाका ह्या 16 पैकी प्रत्येकाचे पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह दोनूय विषय कोणाक कसो हँडल करप. राणे उठलो का राणे जे विषय ठरलेले आहात, एक तर त्याची गोरवां, डेअरी, आमे, त्याच्या हेतून ते इरिगेशनाचे उदक पावना. अरे स्वतःचे विषय लोकांचे विषय नाच, आम्याचो एक विषय कळ्ळें, स्वतःचे विषय लोकांचे विषय नाच. ही परिस्थिती. दिगंबर कामत म्हाका दिसता की ही इज द ओनली पर्सन इन दॅट काँग्रेस ग्रुप हू कॅन ऍक्च्युअली पुट द इश्यूज. तो कित्याक फाटी सरता. दिगंबर कामत इज एन एक्सपर्ट ऑन टाउन कंट्री प्लॅनिंग. ताका गोंयचे विकास आराखडो खबर. दिगंबर कामतीक प्रत्येक विषयाचे खास कळगे सारखे खबर आसा, पण उलोवप ना. आता दिगंबर कामत फक्त काय सूचना दिता, तुम्ही अशें कित्याक करचें न्ही, तुम्ही तशें कित्याक करचें न्ही. कित्याक लागून न्ही हे पळय आता हे संबंध कित्याक लागून. विधानसभा कित्या खातीर, सरकाराक एक्सपोज करपा खातीर, सरकारा कडल्यान काम करपा खातीर विधानसभा हे न्ही. हांकां अजून आपूण विरोधी पक्षान रावन कितें काम करपाचें तें खबर ना. हांची नजर लागली हें सरकार केन्ना पडटलें आनी आमी थंय केन्ना वतले. ताका लागून कोणाक दुखोवपाची कोणाक गरज ना, आनी कोणाक दुखोवपाची कापास्तूय ना. जे विशय म्हत्वाचे विशय आसात त्या विशयाचेर ह्या विधानसभेन चर्चा जावना. मायनिंग 35,000 कोटी पर्रीकार म्हणटा स्कॅम न्ही म्हणून. टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग फाटल्या आतां 15 वर्सां जाले तो रिजनल प्लॅन पेल्यान पडला. आतां एक नवो TDR असो एक कन्सेप्ट हाडला, आनीक लोकांक आतां विकासाचे ते सर्टिफिकेट्स मेळटले. तातूंत त्या संदर्भात केदी व्हडली चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली. कारण 6 म्हयने भितर आतां तो तांचो प्लॅन येवपाचो अशें ते म्हणटात, ताजेर चर्चा ना. म्हणजे जे म्हत्वाचे विशय आमकां लागतात आनी गोंयच्या अस्तित्वा कडेन संबंदीत आसात त्या विशयाचेर ह्या विधानसभेचें कामकाज शून्य. तू सांगत ना म्हाका टॉप 3 कोण ते. टॉप 3 म्हाका म्हाज्यान काडूच नजो. इतली दयनीय परिस्थिती हांवें ह्या विधानसभेन पळयला. टॉप 3 सुद्धा बॉटम 3 आता तू जर टॉप 3 सांगत तातूंत एक निलेश काब्राल म्हणजे तो सत्ताधारी पक्षातले गेल्यार तुका निलेश, पूण विरोधकातले तू टॉप 3 म्हणशीत जाल्यार म्हाका तकली खाजोवची. हांव एक प्रश्न बदलता, सरकाराक विरोध करप्या मदले टॉप 3 कोण. सरकाराक विरोध कर. ऑफकोर्स ह्या विधानसभेन मायकल लोबो उपसभापती जाल्या कारणान ती जी उणीव असली ती निलेश काब्रालान ह्या फावटी भरून काढली. निलेश काब्राल नंबर 1 म्हणतो. निलेश काब्राल सध्याच्या परिस्थितीन ह्या नंबर 1 विरोधक निलेश काब्राल.
नंबर 2 ग्लेन टिक्लोचो परफॉर्मन्स ह्या फावटी म्हाका ऑफकोर्स ही हॅज सम लिमिटेशन्स पूण तरी पूण ग्लेन टिक्लोन खुबशे विषय ह्या विधानसभेत मांडले. नंबर 3 ग्लेन टिक्लोक दितलो. नंबर 3 ऑफकोर्स उपसभापती जावन जुई विषयाची आपली जी ह्या आसा ती कसं 3 विरोधक म्हणतो तिन्ही जागी काढून गेले बीजेपीच्याच आमदारां येता. तुही त्याच करता. नाही म्हाका दिसता बाबू कवळेकराची परफॉर्मन्स बरें आसा. ताजे नंतर बाबू नंबर 1 म्हणूं येता. बाबू म्हणूं येता. इजिदोर हाजे आनी विरोधकांमध्ये आनी एक बरो ह्या वेळा उलयलो तो चर्चिल आलेमांव. चर्चिल आलेमांवन काय प्रश्न काडले विशेषतः मोपा एअरपोर्टाचेर कितले रोजगार निर्माण जातले आनी ताणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक समजपाक शकता अशे तरेन तो भाशण उलयलो. ABCD ह्या कॅटेगोरीन तुमी एक रोजगार निर्माण करपाचे नात. आमकां F मेळटलो म्हणजे कळ्ळें तुका पिवन आनी जमीन साफ करपी. चर्चिला सारखे ग्रासरूटा कडेन कशें कनेक्ट जावप तें अजून मेरेन जमता. काल एड्युकेशनाचेर चर्चिल बाब जवळजवळ 10 मिनिटां उलयलो एड्युकेशनाचेर आणि असो उलयलो की सर्वसामान्य मनशाची एड्युकेशना कडेन पळोवपाची जी एक हें आसता पळय ती तेणी आपल्या भाशणासून म्हणजे तो एड्युकेशन व्हडलो एक्सपर्ट न्हू पूण तो खरी गोष्ट उलयलो की कितें परिस्थिती गोंयांत आसा. चर्चिलाक सदांच अशें म्हणटात की ग्रासरूटाची कल्पना आसता आनी पल्स खबर आसता. ते ह्या विधानसभेक दिसून आयलें. दयानंद सोपटेचें एक नांव काँग्रेसीच्या वाटेन घेवं येता कारण त्यांनी एक काय महत्वाचे विषय रिगार्डिंग कुळ मुणकाराच्या विषयाचेर तो उलयलो. बरे व्यवस्थित ताजे ताणे एक तो एक बरो शिक्षीत मनीस विधानसभेन पावलो पूण ताणें खूब लोकांची निराशा केल्या. ताका कागदार बरोवन हाडिल्लें वाचपाक येना अशे तरेचे आमकां लोकांक दिसलें. सो कांय लोक सामके वर्स्ट परफॉर्मन्स ह्या विधानसभेन दिसले. ताणें अभ्यास करपाची गरज आसा आनी लोक तांचे कडेन अपेक्षा करता. आनी आतां तुमी टीव्हीचेर दिसतात हो संबंध पळय एक 15 दीस किंवा 8 दीस ताचेर जे पळय अधिवेशन जाता तेव्हा त्या विशयाचो अभ्यास करून संशोधन करून तुम्ही येवपा जाय. हे पावसकर कमी पडल्या कारणान काय अभिनंदनाचे ठराव म्हणा किंवा बाकीच्या ठरावाचेर खुद्द सुदीन ढवळीकराक उलोवचे पडले कारण त्याच्या पक्षाचो प्रतिनिधी म्हणून एक्चुअली पावसकरान ते उलोवंक जाय आसलें पूण पावसकर खंय तरी कमी पडटा म्हणून मंत्री जावन. आता दुसरो मुद्दो आसता सत्ताधाऱ्यांचो. सत्ताधाऱ्यांमध्ये ह्यापैकी दिसले कारण सामके नवीन तडफदार सारखे हे आसा. म्हळ्यार बाबू आजगांवकर नवीन जरी नसलो तरी तो तडफदार आसा. नवीन किंवा तडफदार अशी कॅटेगरी भितर पडपी हे अख्खे मंत्रिमंडळ आसा. कशें दिसलें ह्या फावटी सत्ताधारी वाटेन जर पळोवपाक वचत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या पूर्ण कारकिर्दीन ताका फर्स्ट टायम आयज सत्तेन आसतना एबल मनीस त्याच्या वांगडा आयज आसात. आता गेल्या फावटी 2012 ताका घवघवीत यश दिलें 21 आमदार पूण एकूय मनीस ताका बळ दिवपी ताका साथ दिवपी असो एकूय मनीस त्या सरकारान मेळोंक ना. आनी ह्या फावटी जर तूं पळयशीत जाल्यार स्पेसिफिकली जर उल्लेख करपाक जाय जाल्यार विजय सरदेसाय आणि रोहन खावटे हे म्हणजे मनोहर पर्रीकराचे वीरू आणि जय जसे शोले पिक्चरान वीरू आणि जय आसात पळय. आणि पर्रीकर ठाकूर आता तो ठाकूर काय कोण तो आम्ही ते मागीर पळोवया पूण रोहन खवटे आणि विजय सरदेसायचे जे परफॉर्मन्स आसा एज अ मिनिस्टर म्हणून आता एक्चुअली ते फर्स्ट टाइम मिनिस्टर पूण अभ्यासपूर्ण विषय मांडप विरोधकांचे सगळे आरोप आणि विरोधकांचे सगळे एलिगेशन्स फेटाळून लावप आणि आपल्या खात्या संबंधी अभ्यासपूर्ण विषय मांडपाचे हे त्यांच्यानी ह्या असेंब्लीत दाखयलें. एक गजाल कठीणय आशिल्ली कारण फक्त 100 दीस जाले सरकाराक. ह्या 3 म्हयन्यान एक्शन टेकन रिपोर्ट जसो दवरप आसता तसो ह्या 2 आमदारांनी तूं म्हणटा दवरला आनी ताजे नंतर आनी 2 नांवां ऍड करन. एक पांडुरंग मडकयकार आणि काय प्रमाणात विश्वजित राणे या 4 आमदारांचे परफॉर्मन्स म्हाका दिसता या विधानसभेन एकदम बरें. म्हाका एक गजाल सांगात व्हेरी फ्रँक ऑब्झर्वेशन. पयली फावट मनोहर पर्रीकार विधानसभेक मुख्यमंत्र्याचे कदेलार बसला आणि ताका सगळ्यात कमी फावटी उठची पडला. अदरवायज फाटले खेपेक जर आमी पळयले ते मंत्री असलीच आशिल्ले की ते दर खेपे तांकां 21 आसूनय बी तांकां 12 वाजताले. 21 आसूनय तांचे 12 वाजताले. सो अशी परिस्थिती आशिल्ली की प्रत्येक खेपे तांकां सालवार करपाक मुख्यमंत्र्यांक उबो रावन कशें तरी करून वेळ मारून उरची पडटाली. मागीर ते काम बऱ्याच प्रमाणात लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी केलें. आज अशें दिसता की पर्रीकाराक खूब कमी फावटी उबो रावची पडटा. उबो रावलोय जाल्यार मंत्री सांगतात तूं बस आमी पळयता म्हणून. सो हो कम्फर्ट लेवल पर्रीकाराक मेळ्ळा पर्रीकाराच्या दृश्टींतल्यान हो डिस्कम्फर्ट लेवल कारण पर्रीकाराक ते मंत्री पर्रीकारान काल
परत परत सांगतालो अरे आपल्याला तुम्ही कोण काय प्रश्न विचारनात बरे, कारण पर्रीकाराक एक खाला की परत परत उठून ते शायन जावपाचे, शायनिंग म्हणून पळय विधानसभेत कम्फर्ट काय डिस्कम्फर्ट मुख्यमंत्र्या खातीर एक गजाल बरीच की ताणे पयची ही 4-5 जी पळय म्हत्वाची मंत्रालयां हे पळय 5-6 जाणांक आमी नांव घेतलें, ते खंवटो, विजय, विश्वजीत, पांडुरंग भडकेकर ही 5-6 मिनिस्ट्रीज व्हेरी इम्पॉर्टंट गोंय चलोवपाचे नदरेन म्हजे कोतान ती एबल लोकांच्या हातान पावल्यात आनीक तांचे परफॉर्मन्स तांकां आतां टार्गेटूय तांकां करचे पडटलें, हेल्थाक कांय इमिजिएटली गजाली करच्यो पडटल्यो, तांकां आयजूय प्रश्न आयिल्लो प्रायमरी हेल्थ सेंटर सारकी चलनात, तांचें अपग्रेडेशन जाय, सो ह्यो गजाली खूब वेगान करच्यो पडटली. कितें पर्रीकारा खातीर हो कम्फर्ट काय पर्रीकाराच्या दृश्टींतल्यान हो डिस्कम्फर्ट? ना म्हाका दिसता की आतांच्या काळार ह्या परिस्थितीन पर्रीकारा खातीर तो कम्फर्टच, कारण आता पर्रीकाराची तशी हे ताकद उरोंक ना आणि ह्या योग्य टायमार ताका योग्य मनीस त्याच्या साथीक मेळिल्ले आसात. जशें आता राजू बाबान सांगलें तशें की सगळेच पांडुरंग मडकयकर, रोहन खंवटे, विजय सरदेसाय, विश्वजीत राणे, इवन बाबू आजगांवकर सुद्धा आपल्या खात्याच्या संदर्भात ही हॅज कोप अप. सुदीन ढवळीकराचो तो प्रश्नच ना, ही सिनियर मेंबर. आता एकूच फक्त बाबूश जो बीजेपीचो बाबूश म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा आसा तो थकला आणि ते आता जाणवपाक लागला स्पष्टपणान की त्याची प्रकृती मातशी हे सारखी ना म्हणून. आता त्याच्या खात्याच्या संदर्भात जे कितें विषय आसात ते वेगळे, पूण जो परफॉर्मन्स लोकांनी ह्या विधानसभेन सरकारचो पळयला त्या हेचेर लोकांच्यो अपेक्षा प्रचंड प्रमाणात आता वाडटल्यो की आता सरकाराक कारणां सांगपाक मेळची ना. तूं पयलीं म्हणलं न्ही ह्या विधानसभेन लोकांक बदलिल्लो पर्रीकारय दिसला. हय, खंयच्या संदर्भात म्हणटा हांव ताणें पळय जे कांय दुरुस्ती विधेयकां हाडलीं आपल्याच सरकारान केल्ले पळय जे कांय चुको किंवा आत्तां चुको न्ही, ते लोकांक मातशी इनकन्विनियन्स जाताले म्हणून जाग्यार घाला म्हणून. सो ते तूं चुको म्हणटा तो म्हणना. सो ते इनकन्विनियन्स पेल्यान करपा खातीर ताणें जे पळय कितें नवी जे काही विधेयकां हाडलीं तो दिलदारपणा म्हण किंवा ताका पर्याय नाशिल्लो म्हण, पूण ताणें जे हाडलें आनी त्या संदर्भांतले ताचे विधानसभेचे जर परफॉर्मन्स पळयत म्हाका दिसता पर्रीकार बदलला. आनीक ताका आतां कळ्ळां की हे बीजेपीचे हे पळय जे आमदार आहात तांकां घेवन काम करचे परत अशें काय लोक भायल्यान हाडले आता, पूण परफॉर्मिंग सरकार दिवचे, कारण लोक जाल्यार बुद्ध शिकयतात. लास्ट म्हणटा सभापतीची परफॉर्मन्स, सभापतीचे परफॉर्मन्स म्हाका अजूनय दिसता की सभापतीन आणि खुबश्यो गोष्टी सुधरवच्यो पडटल्यो. अजून पर्यंत सभापती म्हणून त्याची वेगळी छाप अजून पर्यंत ह्या अधिवेशनान तरी ती पडोवंक शकूंक ना. ताका अनुभव लागतलो, जसे जसे कामकाज जातले त्या अनुभवासून तो शिकतलो, पूण सभापती म्हणून जी एक ऑथॉरिटी दाखोवपाची असता ती आर्लेकरान दाखयल्ली. ऑफकोर्स काय गोष्टी बाबतीत त्याची हे आसत, त्याचेर विरोधकांनी त्यांना एलिगेशन केलें आसत की उलोवंक दिना हे, पूण एक सभापती म्हणून एक ऑथॉरिटी एक जी दिसोंक जाय ती अजून पर्यंत म्हाका तरी प्रमोद बाब सावंताच्या हेतून दिसोंक ना. कदाचित त्याची ही पयलो व्हडलो अधिवेशन असल्या कारणान आसत. इन फ्युचर ती मॅच्युरिटी येत. म्हाकाय बी ताजे परफॉर्मन्स तशें दिसूना. तूं जर राजन आर्लेकराचें जर नांव घेता जाल्यार राजन आर्लेकर वॉज अ व्हेरी बॅड सभापती. राजन आर्लेकरान तो ज्या पद्दतीन बस सकयल किंवा ज्या पद्दतीन तो विरोधकांक तोंडच बंद करतालो ते म्हाका ती विधानसभेतली काळे दीस म्हणपाक आमच्यानी. हाका तशेंच कांय प्रमाणात वागपाचें म्हाका ताका सांगून धाडला विरोधकांक चड हें करपाक दिनाका, तांकां चड जेल दिनाका, ताका तो मदीं मदीं आवाज उठयता. 10 मिनटां उलोवपाक ते लोक 20 मिनटां उलयतात. आनी दुसरे अभिनंदनाचे ठराव ज्या पद्दतीन आयल्यात ते चवथेचो भुरगो पास जातकीर आतां फाल्यां म्हाका भंय दिसपाक लागला तुजेर आयिल्लो काय बरे ठराव आयल्यात, काय बरे ठराव आयल्यात. पूण आतां पयर मायकल लोबो गुलाबाचो पुरस्कार मेळ्ळा, ताजे खातीर 2 वरां चर्चा आनी ती सभापती करपाक दिता. डिमांडाचेर कपात सूचना ज्यो विरोधकांकडून मांडपाच्यो असतात ते कपात सूचना इटसेल्फ नीड्स स्टडी. कारण कपात सूचना ज्यो तू मांडताय त्या कपात सूचनेचेर सरकाराक स्पष्टीकरण दिवचेच पडटा. त्यामुळे ते बेस्ट मांडूंक जाय म्हणून कपात कॉलिंग अटेन्शना नाच, सगळी झिरो कॉलिंग अटेन्शना ना. इतले प्रश्न असून कॉलिंग अटेन्शना जर ना कॉलिंग अटेन्शन तो काढून झिरो काल चर्चिलान मेळटे आपण कॉलिंग अटेन्शन दिले आपल्याला 0 ओव्हर गेले. मग त्याचे म्हणणे अशें की ती कॉलिंग अटेन्शन घेवपाच्या लायकीचीच ना म्हणून. अजूनही विरोधी पक्ष जे पळय नेता तो उबो रावन सभापती परमिशन मागता. खरें परमिशनाची गरज ना, ताका जेन्ना दिसता उबो रावन ताणें आपल्याक ऑथॉरिटी वचून आयिल्लो. हांव इतल्याचेर थांबता. एकच सांगचेशें दिसता की गोंय हे एक अशें राज्य जंय असेंब्लीचें लायव्ह टेलिकास्ट अख्खें राज्य पळयता आनी ताजेर गोंय शिक्षीत आशिल्ल्यान एज्युकेटेड आशिल्ल्यान तो परफॉर्मन्स प्रत्येक आमदाराचो तो मागीर विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो आसूं, मुख्यमंत्र्याचो आसूं, सभापतीचो आसूं किंवा आमदाराचो आसूं
प्रत्येक गोंयकार ताजें घरा बसून एनालिसीस करता. म्हाका दिसता ती केदी व्हडली जबाबदारी हाची जाणीव प्रत्येक आमदाराक जावपाक जाय. एक निश्चित सांगचेशें दिसता, जितलो अभ्यास आसपाक जाय ताच्या 10% सुद्दां अभ्यास ह्या अधिवेशनात विरोधकांनी केल्लो दिसना. काँग्रेसीच्या आमदारांक ती हरशी संवय आसना, पण पर्याय ना म्हणून तरी तो करचो. कारण एक विशय जरी परिक्षे जरी आवडलो नासलो जाल्यार मातशें पास जावपाक जाय म्हणटरी भुरगो मातसो तकली मारता ताजेर. ती तरी करची, तितली तरी धडपड दिसची, इतलीच अपेक्षा धरून थांबता. आनी जितलो बळकट विरोधी पक्ष आसता तितलीच बळकट लोकशाही आसता. हें लक्षांत दवरचें आनी जबाबदारीचें भान आसचें. इतलेंच मागतान थांबता. तुमी आयले, इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात फुडें. नमस्कार.